धनगरवाड्यासून उलयता. नाव अनिता कृष्णा खरवस. हांव वडवलपाल धनगरवाड्यासून उलयता. माझा मिस्टर असलो हे मायनी तेन्ना ते ह्या मायनीचे सगळे ग्रूप आणि हे आमचे वडवलपालेचे ग्रूप सगळ्यांच्यानी आमकां जाय तितले सपोर्ट केला आमकां. तेन्ना इतल्या वर्सां माझा मिस्टर आतां ना जाल्यार सुद्दां म्हाका हे सगळे कमिटीचे मेंबर, पंचायतीचे मेंबर, हे स्टाफ सगळे म्हाका फुडें तूं सर आमी तुजे सपोर्टाक रावता म्हण सांगला. तेन्ना ही लोकांचे हांव मना पासून धन्यवाद मागता. यशवंत नाईक, वरचा वाडा, अडवलचा. आज आमची ग्रामसभा असली आणि डिस्कशन असले ग्रामसभेचे खूपशे म्हणजे तापताले मदींच एक NOC इश्यू जाली. त्याच्या उपरांत मदीं कालच्या ग्रामसभेक रिवर्क करचें म्हणून जालें. आनी तेज्या पयलीं जेन्ना NOC जेन्ना इश्यू जाली तेन्ना कोण फुडें एक धंदो करपाक फुडें सरलेलो आणि परत आमी ते रिवर्क ऐकले बरोबर परत मातशें आमी खंय तरी कितें म्हणजे हें जालें आमी. तेन्ना आमी परत आयच्या ग्रामसभेक हें करून ठराव कॅन्सल करून एक सुरळीत मायनींग स्टार्ट करचें. बाकीचे कोणाचे प्रॉब्लम आसा ते शॉर्ट आउट करचे आणि सगळे जे आमचे पालीन डेव्हलपमेंट एम्प्लॉयमेंट मेन ते आमच्या गांवच्यांकूच दिवचे. प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणटा ती दिवची आणि तशेंच मायनींग करतली अशी आमकां आशा आसा. आणि आतां स्टार्ट जाल्लें आसा फुडें मायनींग चलतलें तशें जशें डेव्हलपमेंट जाय तशें मायनिंगेन वॉमेन आमच्या गांवचे सगळे एम्प्लॉयमेंट लावचे, ट्रकूय लावचे, बसी लावचे, बाकी अदर फॅसिलिटीज आसा, डॉक्टर आसा, मागीर GMB कितें कितें असलें एक एज्युकेशन म्हणा हें स्पोर्ट्साचें म्हणा ते सगळें आमकां प्रोवायड करचें अशें म्हणजे आशा आनी ते करतले की हेज्या पयलीं तेंच्यांनी केल्लें आसा. हांव आमचे मायनींग तेंचे आभार मानता. तशेंच आमचे सगळे ग्रामस्थांचे आभार मानता, पंचायतींचे आभार मानता की तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिला आणि मागता की हेज्या फुडें आनी कोणी असो मायनींग ऑपोजिशन विशय आनी परत हाडचो न्हू आणि हे मायनिंगेन सगळ्या गांवाचे सुरक्षा पळोवन सगळ्याक व्यवस्थित करचें आणि चालू दवरचें. निलेश परब, अडवलपाल कोळंबवाडो. तर आयज आमची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेक आमी सगळे ग्रामस्थ एटेंड आसले. एटेंड जाल्यार तेंच्यांनी बरें एक डिस्कशन जालें थंयसर मायनी बद्दल तेंच्यांनी बरें डिस्कशन केलें. बरें तुजें ब्लॉक जालें. मायनींग NOCचो रिवोकाचो प्रश्न आसलो पण रिवोकाचो प्रश्न तरी सुटावो जालो कारण लोकांक कामूय जाय आनी सगळे गोश्टी तेंच्यांनी निवारण जालें थंयसर. बरें दिसलें की सगळ्या नव्या नव्या भुरग्यांनी आतां मायनीच्या हेजेर ट्रक घेतल्या आणि ते आपलो नवो धंदो स्टार्ट करूंक सोदता ह्या मायनिंगाच्या माध्यमांतल्यान आणि सगळे नवीन नवीन भुरगे फुडें येवंक सोदता. एकदम बरी गजाल. अडवलपालेन खंय तरी आमचे भुरगे जेच्या गाडये बद्दल तांकां कांय नासलें ते आयज खंय तरी गाडयो बिडयो घेवन आपलो मायनिंगेच्या माध्यमांतल्यान आपलो धंदो सेट करूंक सोदता आनी भुरग्यांक सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक. आणि त्याच प्रमाणे बरो सपोर्ट आसलो आनी बरें हें आसलें. त्याच प्रमाणे म्हजी गाडी खूब स्कुलाक चलताली पयलीं 2007 to 2018 आणि ती आमी भुरग्यां खातीर सांबाळून दवरलेली आणि आज खंय तरी ती गाडी ह्या भुरग्यांनी हे ग्रामस्थ आहा, पंचायत आहा, सगळे आहा तेंच्यांनी परत एकदां म्हाजी गाडी स्कुलांक फॉमेंतोच्या थ्रू परत स्टार्ट केल्ली आसा आणि तेजो लाभ बरोसो भुरग्यांक जाता. सुशेगाद सकाळीं पावतात आनी येता आसतना बरे टायमार ते घरा कडेन पावता. बरी गोश्ट आसा. अशेंच जावचें. मायनिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गांवची आमच्या जे बेकार आहा भुरगे तेजी बरी उदरगत जावची आणि जातली उदरगत अशें दिसता म्हाका हितून. कारण सगळ्यांक काम मेळोंक लागलेलें आसा मेन म्हटल्यार आणि सगळ्यांचे गाडी घोड्यान लोक बिजी जावंक सोदता आणि बरें जातलें गांवांत. बेस्ट विशीस म्हाज्या सगळ्या पंचायत मेंबरांक, म्हज्या सगळ्या वांगड्यांक आणि पंचायतीकूय बरें आणि ते फॉमेंतो रिसोर्सीस प्रायवेट हे कंपनीकूय हांव बरें बेस्ट ऑफ लक. म्हजें नांव मयूर कलंगूटकर, अडवलपाल कोळंबवाडा रावता हांगासर. आयज आमची ग्रामसभा आसली. एक म्हत्वाचो मुद्दो आसलो की फाटल्या ग्रामसभेन एक रेजोल्युशन जाल्लें की मायनींग NOC दिल्ली ही रिवोक करची म्हणून. तो मोठो मुद्दो आसलो कित्याक ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना मायनींग NOC दिल्ली त्या मुद्द्यासून आमच्या सारकेल्यांनी आपले गाडयो कोणी सारके गेले, कोणी भांगराचो रीण काडून गाडयो घेतल्यो, सगळे घेतले आणि मदींच कालच्या ग्रामसभेत कोणी तरी आमी मातशें आमच्या कामान म्हणजे मायनींग डिपेंडंट नासल्या कारणान कोणी तरी एक ठराव घेतलो त्यांच्या आणि सरपंच नासलो म्हणजे कोणाच्या रागान जातलो खबर ना की रिवोक करची म्हणून. आयज हो मोठो मुद्दो आसलो की रिवोक केले की NOC फाटी घेवचो आणि तो आयज आमी पास करून घेतलेलो आसा की NOC रिवोक जावची ना. कितें आसा तें मायनींग सस्टेनेबल गांवांक कितें फायदो दिवचो. फायद्या भितर मागीर आनी आमचे उलोवपी आसा तुमकां सांगतले गांवांत कितें डेव्हलपमेंट जातलें. हांव त्या बद्दल आमचो निवेदनार तेंच्यांनी आयकून घेतलें सरपंचांनी आनी ते पॉयंट जो रिवोक केलो करची फाटी घेतलो त्या बद्दल हांव धन्यवाद मानता.